थंडीतला माझ्या हातवर काढा. कौन लढेंगे, कौन लढेंगे, कौन लढेंगे. गोयच्या कामगाराचा एक वोट आणि गोयच्या कामगाराचा एक वोट. गोयच्या कामगाराचा एक वोट. हम सब गोयच्या अंगणवाडी वर्कर्स, गोयच्या अंगणवाडी वर्कर्स, गोयच्या कदंबा वर्कर्स, गोयच्या कदंबा वर्कर्स, गोयच्या बँक एम्प्लॉईज, गोयच्या बँक एम्प्लॉईज, सेंट्रल ट्रेड युनियन काँग्रेसचे वांगडे. हम सब सेंट्रल ट्रेड युनियन काँग्रेस, बँक एम्प्लॉईज, LIC ह्यो सगळ्यो संस्था, अंगणवाडी वर्कर्स आज सगळे जाण या 12 तारखेक एका दिसाच्या लाक्षणिक संपान आसा. आम्ही सगळे ताळयो मारून आमकां येवकार दिवयाक म्हाका. एक स्लोगन मारता, कामगार एक जुटीचा, कामगार एक जुटीचा, कामगार एक जुटीचा. काँग्रेस कामगार चालून आयल्यात, थकल्यात आणि आम्ही सगळे जबाबदार लिडर. सो मिटिंग सुरू करताना हांव जे उलोवपी लिडर जे आसा तांकां सगळ्यांक सांगता 5-5 मिनटांत घेवची. ऑल इंडिया ट्रेड काँग्रेसच्या वतीन हांव सगळ्या गोंयच्या कामगारांक ह्या 12 फेब्रुवारीच्या यशस्वी संपात तुम्ही सहभागी झाल्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करता, वाखाणता, तुमका जय जयकार करता. या सरकाराक दूध शिकोवपा खातीर, जागे करपा खातीर आमी हो देशव्यापी संत पुकारलेलो आसा. आमकां आमचे हक्क जाय, न्याय हक्क जाय. या भारतीय संविधान दिलेल्या तत्वाप्रमाणे आमकां बरे मानाचे जिणे जगपा जाय. जर विकसित भारत म्हणून आम्ही घोषणा करता, 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीची घोषणा करता, तर ह्या देशात केवळ अदानी आणि अंबानी खातीर सुखी जीवन नाही, त्या सगळ्या कामगार वर्गाखातीर, कष्टकरी वर्गाखातीर, जे या देशाची संपत्तीचे उत्पादन करता त्या सगळ्या कामगारांक सुखी जीवन मिळपा जाय. आणि हे भारतीय संविधानात सांगून दवरलेलं आसा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताची जशी उदरगत जाता आणि तुम्ही म्हणता आम्ही विकसित भारत जावपाचे आसा, त्या सगळ्या न्याय हक्काने सन्मानाने जगपाचो अधिकार आसा आणि तो मिळू जाय. ही आर्थिक विषमता नष्ट करपा जाय. कामगारांचे डिमांड्स, त्यांचे योग्य हक्क मान्य जाल्यार नक्कीच आम्ही एक स्वाभिमानी जीवन जगू शकता आणि एका स्वाभिमानी जीवन जगपाच्या आमच्या न्याय हक्का खातीर आम्ही झगडत आसा. हांव तुमकां प्रतिनिधी फाटी येवकार देता आणि सगळ्यात आमच्या या लढ्यात यशस्वी आम्ही जातले हो विश्वास सांगून दवरून हे माझे. बँकेचो फुडारी बाब सुभाष जॉर्जाक आपले शब्द सभे माझा उरपाक. सेंट्रल ट्रेड युनियन्सान हो कॉल दिल्लो आहा. KITC, C2, HMS आणि हेर सेंट्रल ट्रेड युनियन्स आहात आणि हो आयज ऑल इंडिया स्ट्रायक कॉल दिल्लो आहा. त्या भायर बँक ट्रेड युनियन्स आणि LIC फेडरेशन्स आहात आणि हो कॉल दिल्लो आसा. हो स्ट्रायक कॉल कित्याक दिल्लो आहा ते समजोवपाची गरज आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितें भारतांत लेबर कायदे आसलेले रायट फ्रॉम ब्रिटीश टायम. आयज पासून 28-29 लेबर कायदे आसलेले. तर खुबशे लेबर कायदे तुमकां ऑलरेडी खबर आहा. प्रोविडंट फंड, ग्रॅच्युइटी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऍक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट
स्टँडिंग ऑर्डर्स ऍक्ट खुबशे कायदे आशिल्ले इतली वर्सां चलताले पूण आतां आयचे गव्हर्मेंटान ते सगळे 29 एक्झिस्टिंग लेबर कायदे आहा ते रद्द केल्ले आहा आनी ताच्या जाग्यार 4 नवे लेबर कोड हाडलेले आहा. कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन्स, कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, कोड ऑन हेल्थ आणि सेफ्टी वर्किंग कंडिशन्स असले 4 कायदे हाडलेले आहा लेबर कोड्स. ताचे विरोधान आम्ही आयज हो स्ट्रायक ऑल ओव्हर इंडिया करता. कित्याक करता ते जे नवे कायदे हाडलेले आहा ते कामदाराचे विरोधान आहा, अगेन्स्ट वर्किंग रायट्स. खुबशे रायट्स काडलेले आहा. एक मेन रायट म्हणल्यार ह्या फुडें एम्प्लॉयर्स परमनंट कामगार घेवचे ना. कित्याक घेवचे ना? आयज बसून कितें आमी सगळे प्रोबेशन कन्फर्म जाताले, परमनंट कायदे परमनंट जाताले. ह्या फुडें नवे जे कोण कामगार जॉईन जाता ते परमनंट आसचे ना. कित्याक कायद्यांनी बरयल्लें आहा कितें फिक्स टर्म एम्प्लॉईज घेवपाचे. ह्या फुडें फिक्स टर्म एम्प्लॉईज म्हणजे शॉर्ट पिरियडाक घेवपाचे. तुमकां एक उदाहरण दिवपाचें म्हणल्यार आतां तुमी जर तुमचें घर भाड्याक दिता, कशें दिता तुमी? रेंट अग्रीमेंट करिना, 11 मंथ्स लीव एंड लायसन्स करता आनी मागीर 11 मंथ्स जातकच परतून रिन्यू करता. तेच भाशेन ह्या फुडें एम्प्लॉयर 11 मंथ्स फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट तुमकां घेतले आनी परतून रिन्यू करीत रावतले आनी परमनंट केन्नाच जावपाचें ना. सो तो एक मेन कारण आमी विरोध करता. आमकां तसले कायदे परमनंट जॉब्स काडून फकत टेम्पररी जॉब्स दवरप ते नाका. दुसरो मेन चेंजीस जे केल्ले आहा ते म्हणल्यार स्टँडींग ऑर्डर्स. तुमी जर कितें गुन्यांव केलो जाल्यार तुमकां इन्क्वायरी करपाक जाय. स्टँडींग ऑर्डर्स ऍक्ट आसताले. आतां ह्या फुडें स्टँडींग ऑर्डर्स आसचे ना. कित्याक 300 वयर वर्कर आहा तांकां स्टँडींग ऑर्डर्स लागतले आनी ताचे सकला आसचे ना. ट्रेड युनियन पासून आसले जाल्यार कंडिशन घातलेलें आहा कितें मोर दॅन 51% जर कामगार आसा जाल्यार मॅनेजमेंट ताका रिकॉग्निशन दितलो. डिस्कशन करपाक ना जाल्यार डिस्कशन करचें ना. स्ट्रायकाक पासून आयज तुमी सगळे स्ट्रायकार आयिल्ले आहा पूण न्यू लेबर कोड्सान खुबशे रिस्ट्रिक्शन्स हाडलेले आहा. ताका लागून स्ट्रायकार वचपाक डिफिकल्ट. सो खुबशे रायट्स एक्झिस्टींग आहा ते विड्रॉ केल्ले आहा. ताका लागून ऑल ओव्हर इंडिया सगळे कामगार आयज एक दिसाचे स्ट्रायकार आसा आनी ताका लागून विरोध करता. आमी मागता कितें हे जे कायदे हाडलेले आहा 4 ते विड्रॉ करपाक जाय. ताबडतोब विड्रॉ करपाक जाय आनी आमी झगडपाक जाय विड्रॉ करपाक. भयणी मुखार बसल्यात. 4-5 महिने पयलीं आनी अनेक बंदाक आमी ह्याच ग्राउंडार मेळ्ळेले. सरकारान सांगलेलें तुमकां इतले पयशे वाडयता आनी तितले पयशे वाडयता. पूण हो सरकार प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री उलयता एक आनी करता एक आनी उलयता ते केन्नाच करिना. आज ही आमच्यो भयणी बहुसंख्येन 100% आपली ऍक्टिव्हिटी बंद करून आज पणजे शहरात आल्या ताळयो मारून नका येवपाक दिता. हांव मागता तेंचे अध्यक्ष बाय सुनीता मुरगांवकर ताणें 2 शब्द उलोवचे. गोंयांत आमी अंगणवाडी वर्कर्स जे पळय आसा ते 1262 वर्कर 1262 हेल्परां काम करता. आयज आमकां 50 वर्सां जालीं. 1975 ही स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन स्टार्ट केल्ली आनी तेज्या पयलीं बालवाडी टिचर म्हणून आमकां जॉयन करून घेतलेली थोड्यांक. तांकां थोड्यांक कितें केलें बाल सेविका म्हणून पोस्ट आसले थंय तांकां प्रमोशन दिलें. बाल सेविकाचे मुख्य सेविका केले आनी मुख्य सेविकाच्या उपरांत अंगणवाडी वर्करांक तशीच दवरली. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान घेतलेली
स्कीमिंग 1975 to 2025 2 ऑक्टोबर 50 वर्सां पूर्ण जाली. 50 वर्सांनी आमकां रेग्युलरायझेशन आमी मागता जेन्ना युनियन केला तेन्नासून, पण आयज पर्यंत आमकां रेग्युलरायज केल्ली ना. तशेंच गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान इल्ले म्हणजे पुसपूट एक गाडीभर अशें मानधन वाडयल्लें आसा. आयज जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे मानधन जे दिता दुगुना म्हणटा, पण दुगुना कितले? फक्त 4,500 रुपया अंगणवाडी सेविका घेता आणि बाकीच्या स्टेटींनी कांय स्टेटींनी तशें आसा त्यांचे गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंटान सुद्धा इन्क्रीज केल्ले ना. आणि अंगणवाडी हेल्पराक 2,250 रुपया हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमकां मानधन. आमकां हो जो मानधन पळय वड आसा तो काडून रेग्युलर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज म्हणून करपाक जाय अशें आमचे मागणी सेंट्रलाकूय आसा आणि आमच्या गोंयांनी आसा. ही पयली मागणी आमची. सेकंड, आमकां आतां मोबायलाचेर काम करपाक येयला. FRS सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ बेनिफिशरी, ती आमकां खूब त्रासदायक ठरता. नेटवर्क मेळना, FRS जायना. तशीच आमची वर्करांची मागीर आमच्या वयर आसा तेंची सतावणूक केलेली आसा वर्करांक. कशें जायना, आयज करा फाल्यां करा म्हूण सगळे सांगता. पण जो मोबायल आसा तो 4GB दिल्लो आसा तो गव्हर्मेंटान, तो चलना. मदीं मोबायल आसता आमकां. स्वताच्या मोबायलाचेर आमी काम करता. 4GB ते आडकोन जाता. हे येयना आमकां. नेटवर्क मेळना. खंय मेळटा ते वचून रस्ता जाल्यार रस्त्यार कोणाच्या घरान खंय नेटवर्क मेळटा ते वचून आमी FRS सिस्टम करता. आणि तेका लागून ते पळय जे मोबायल आसा ते आमकां 10 न्हू 15GB तरी दिवचे. ही आमची मागणी आसा. तशेंच आमचे जे पळय पेंडींग रेग्युलरायझेशन डिमांड जो पळय गव्हर्मेंटाचे मिनिमम वेजीस आसा ते आमच्या वर्कराक आनी हेल्पराक लागू करच्यो. तशेंच आमी बाकीचे सगळे दिल्ले आसा. आमकां प्रोविडंट फंड करूंक जाय. आमकां ESI ना की तुमी त्या सेक्टरान लेबर सेक्टरान बसना म्हणटा. लेबर सेक्टरान जर आमी बसना जाल्यार बाकीचे सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स जे आसा त्या गव्हर्मेंटाचे. ताका लागून आमी बाकीचे सगळे मागता. आमकां रिटायर जाल्या उपरांत पेन्शन ना. बाकी आमच्या WCD डिपार्टमेंटान सोडून अंगणवाडी वर्कर आणि हेल्पर सगळे बाकीचे स्टाफाक सगळे आसा. जे गव्हर्मेंटाचे मेळटा पळय तितले आमकां कांयच ना. ताका लागून आमी पेन्शन स्कीम करची अशें म्हणून मागलेलें. DSSक आमकां दिनाका, डायरेक्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल वेलफेअर, कित्याक आमी ह्या खात्याचे कामगार. ताका लागून स्पेशल स्कीम तयार करा आणि आमकां ते WCD पेन्शन लागू करा अशें म्हणून आमी 4/7/2025 तीनच डिमांडाचे आमी लेटर दिल्ले. तेतून आमकां फाटीं मार्च असेंब्ली 25तले CMन डिक्लेअर केल्लें की तुमकां 1,000 वाडयतलो म्हणून. 1,000 सगळ्यांक सरसकट 1,000 हेल्पर आनी बाईक 1,000. ताका लागून आमी तेंचे कडेन उलयली. ते 2,000 बाईक करचे आनी हेल्पराक 1,000 करचे. ते आयज पर्यंत हांगा अशें धांवता. इवन ती पळय पेन्शन स्कीम आसा, वृद्ध आधार पेन्शन स्कीम खात्यातर्फे तयार केल्ली आसा, तिवूय तेंचे कडेन पडून उरलेली आसा. तिवूय फायट. तिसरो पॉयंट आमचो लमसम वाड. लमसम कशें मेळटा आमकां? 3 लाख हेल्पराक, 5 लाख वर्कराक. जाल्यार तेतून सुद्दां आमकां सिनियरिटी ना. 40 वर्सां काम केल्ल्या अंगणवाडी वर्कराक 5 लाख आणि 20 वर्सां काम केल्ल्या अंगणवाडी वर्कराक 5 लाख अशें आसले. पण आतां जो वर्कर जो हेल्पर कोण रिटायरमेंट घेवंक शकता जाल्यार तांकां 25 वर्सां कंप्लीट जाल्या सर्विसीक तांकां फूल अमावंट दिवन घरा बसा म्हणून अशें सांगतात. विलिंगली ते वर्कराचे आनी हेल्पराचे विलिंगनेस आसा जाल्यार. पण हेतूनय आमकां बदल करूंक जाय की आमकां एज पर सिनियरिटी जशें आमचे हॉनरेरियम आसा तशें ह्या लमसमान सुद्दां वाड जाय.
येवूय बी आम्ही दिल्ले आसा त्या लॉमसमाचो आंकडो सुद्धा आम्ही गव्हर्मेंटाक घालून दिल्लो आसा कित्याक तर ह्या खात्यान काम करपी आमच्या वयर मनशां आसा ते बरो फाट घेवन येतात वयल्यान तांकां पेन्शनूय बी चालू आसा. दुसरो आमचो पॉयंट आमकां खातीर हॅलो काल आम्ही WCD मिनिस्टराक मेळ्ळी आमच्या वर्करांक सांगता आणि ह्या पॉयंटाचेर आम्ही उलयले. तीनच फायदे आमचे करा मेन म्हणजे पेन्शन आणि ते पेंडिंग उरला तो हॉनरेरियम आणि ते आम्ही लमसम मागलेले आसा ते एज पर सिनियरिटी तेणी सांगलेले आसा हे आपूण CMाक आतां पुटअप करता. त्या प्रमाणे हे इतलेशेच म्हाजी 5 मिनटां जावन गेली आसतली इतलेच तुम्ही बऱ्या भाशेन आयकून घेतल्या उपरांत सगळ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा आणि एकदा सूचना दिता की अंगणवाडी संघटनेचा आपले दुःख सांगा 1000 आणि 2000 1000 आणि 2000 जर अंगणवाडी वर्कर्सांक एग्री जाल्ले असेंब्लीक जर दिवपाक प्रमोद सावंताक समजना आणि कळना आणि जायना तेणी घरा बसपाची गरज चड आसा. आणि लक्षात दवरात हे लोक जे आसात जे आमचेर दादागिरी करतात तांकां सगळ्या त्या वेळार ढवढव करून आम्ही धाडटाले भावानो भयणानो. तो विचार करात. हांव मागता सिटूचो फुडारी सेंट्रल ट्रेड युनियन ताचो फुडारी बाब निलेश नायकाक 2 शब्द उलोवंक. गव्हर्मेंटान सगळे काम धंदे सोडून आमकां रस्त्यार हाडले. आमची परिस्थिती सगळे गोंयकारांच्या दिकत आसा आणि सांगपा म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट ना कमरेड. कितले एम्प्लॉयमेंट ना तरी आसतना खंय तरी एक 4 कायदे गव्हर्मेंट मेळटा मोदी गव्हर्मेंट हाडटा आणि परत आमकां हांगा रस्त्यार हाडटा. ते आमी तेच जर आमकां पास जाले जाल्यार फाटले जे कायदे आमच्या बऱ्या खातीर जे आसले रक्षण करपाचे आसले कायदे ते सगळे नॅचरल जातले आणि फुडें आमकां कमरेड आमकां आमचे प्रॉव्हिडंट फंड कमी करताले 12 वर्स ड्युटी करताले आमी आमचे अशेच अत्याचार हो गव्हर्मेंट करीत रावतलो. त्या खातीर आमी सगळे ह्या मोर्चाक सहभागी जाल्या. सगळी संघटना येत जाल्या सगळी युनियनां येत जाल्या आणि हे दाखोवपाक सोदता गव्हर्मेंटाक की आमी एक आसा तुमची ती दादागिरी आसा ती तुमचे कडेन दवरुया आणि कामगारांचे आड खंयचोच कायदो हाडूं नाका. ते कायद्याचे कायदे फाटी घेवपाक आमी कितेंय करूं शकता. फाल्यां आतां ती गव्हर्मेंटाक मागता की तेणें जाता तितले बेगीन हे 4 एंटी लॉ कोड जे हाडलेले आसा कामगार विरोधी ते जाता तितले बेगीन फाटी घेवचे आणि आमकां न्याय दिवचो. तशेंच सांगता कमरेड भाव आमी पयलीं साकून सगळ्यात पयलीं म्हणजे कामगारूच रस्त्यार येताले. बँक कर्मचारी बाकीचे जे घड्याळ केन्ना रस्त्यार उरताले. मायनींग जे कामगार आसा ते सदांच पयलीं कामगार येताले रस्त्यार आणि आमकां अशें दिसतालें की सगळे आमकां आसताले. आज गव्हर्मेंटाक अशी परिस्थिती आयल्या सगळे प्रोफेसरांचेर सगळ्यांची अशी परिस्थिती आयल्या आणि आमकां आज सगळ्यांक रस्त्यार हाडल्या. आणि आतां टायम येयला आसा कमरेड. आतां तांकां झोडो अशी घेतोच पडटलो. जर आमचे कायदे जर फाटी घेना 4 कायदे एंट्री कोड जाल्यार आमी वची पडची न्हू. तुमी एक मत करा एकजूट करा आणि दाखोवन मोठे आमी आंदोलन करून हेजे फुडें ते कायदे जर फाटी घेतली ना जाल्यार आमी ते फाटी घेवपाक लावया. आणि ह्या गव्हर्मेंटाक येता त्या इलेक्शनाक जर घेतली ना जाल्यार तेंची जागा आमी तेंका दाखोवन दिवपाक कमरेड. आमी उलयता सगळे मागीर सगळे त्याच गव्हर्मेंटाक मारता आमचे ते अत्याचार करता त्याच गव्हर्मेंटाक मागीर आमी मात मारता. तशें करतलो आमी एकजुटी रावया एकजुटीन आमी काम करूं. मागता काल सरकारान नवो फतवो काडलो 24 वरां भितर की कदंबाचे EV ड्रायव्हर्स कदंबाचे परमनंट कामगार ड्रायव्हर हे संपार वचपाचे ना. पूण 75-80% जे AITUC हायटेकाचे मेंबर जे आशिल्ले दे स्टॉप द कदंबा ट्रान्सपोर्ट आणि दे जॉईन इन स्ट्राईक टुडे. इज अ व्हेरी हिस्टॉरिकल थिंग. आज आपले चमचे मॅनेजमेंट घेऊन काम करता. मागता त्यांचा फुडारी
चंद्रकांत तोडणकाराक करून शब्द उलोवपाक. म्हाका तातयेनसून काळजांसून जी युनिटी कितें हे अंगणवाडी सेविका कडसून शिकपाक जाय आमी. लास्ट टाइम ह्या स्टेजीचेर आतां मैदानाचेर 3,500-4,000 हीच महिला येयल्ली आनी तेंची युनिटी पॉवरफुल आसा अशें तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें. पूण हांव तुमचे कडेन मागता, जेन्ना जेन्ना उलो करता आमचे कॉम्रेड तेन्ना हीच युनिटी दाखोवंक जायी. तशेंच आमचे इवीचे भाव ते इवी जे आसा सबंद इवी बंद जाल्ले इवी आमचे कडेन आमच्यो कदंबा रस्त्यार धांवता. आमकां लज दिसता सांगपाक तरी आसतना आमचे इवीचे पळय आमचे वांगडी आहा ते वांगडी सबंद इवी बंद दवरून आज पणजे शहरान येयल्या. तांकांय हांव लाल सलाम दिता, लाल सलाम. या सरकारान जी माडावळ काढल्या, या सरकारान आमकां चिडल्या. प्रत्येक युनियनाक प्रत्येक कामगाराक तेंच्यांनी पिळून काडलेले आसा आनी हे 4 लेबर लॉ जे हाडल्या ते बेगिनल्या बेगीन बंद जाल्ले, बेगिनल्या बेगीन कामार लागले. हे तुमकां सांगता आनी देव बरें करूं. कायदो घेवन फार्मासी इंडस्ट्री ट्रान्सपोर्ट हांगा सगळ्यांक लायला आणि ह्या विरुद्ध हायकोर्टात AITUC एक पिटिशन फायल केला आणि आम्ही राजकीय झगडटा अगेन्स्ट एस्मा 150 केसी इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनलाचेर आसा आणि हे केसी चलोवपी आमचो खडेगाण यंग फुडारी बाब ॲडव्होकेट सुहास नाईक ताका मागता त्यांनी आपले शब्द सभेमध्ये दवरचे विदाउट द फोर लेबर लॉ. एक तेप आशिल्लो, एक काळ आशिल्लो ज्या वेळाचेर सरकार जर कामगारांच्या बद्दल धोरण अंमलात हाडपाचो निर्णय घेतालो जाल्यार कामगार फुडाऱ्यांक आपयताले. कामगार संघटना बरोबर भासाभास जाताली. खंयचो कायदो इम्प्लिमेंट करपाक जाय, ताचो फॉलोआउट कितें जातलो, तेचे दुष्परिणाम कितें जातले हाचेर भासाभास जाताली. आणि ही परंपरा आसली. म्हणून दुर्दैवाची गोष्ट 2014 जेन्ना हे सरकार सेंटरान आयले तांच्यांनी 29 कामगारांचे कायदे असले ते सगळे कायदे एका कायलीन घातले आणि 4 लेबर कोड केले आणि ते पार्लमेंटात पासूय करून घेतले. आणि पास कसे केले की चडशे मेंबर ऑफ पार्लमेंट तांकां सस्पेंड केले आणि चडशे मेंबर ऑफ पार्लमेंट त्यांना फार्म कायदे जे आयले तांच्या विरोधात प्रोटेस्ट करताले. सो कोण नाशिल्ले आणि विरोध असताना सुद्धा हे 4 कायदे पास झाले. म्हणून तरी असताना या सरकारान ते कायदे लोक भिरांतीन हाडून नासले. म्हणून परतून सरकार तुम्ही सत्तेन हाडले आणि परतून सरकार सत्तेन येतकूच या सरकाराक दिसले की आम्ही कितेंय जर केले जाल्यार आमकां कोण विसरपी ना. आणि 25 नोव्हेंबर 2025 हे 4 कायदे सरकारान इम्प्लिमेंट केले. भावांनो आणि भयणांनो, कित्याक म्हाका म्हणटा आसतना भावानोच म्हणून येता. म्हणून इश्टानो, जेन्ना हे कायदे पास जाले त्या वेळार तेचो परिणाम कितें जातलो हे सरकारान चिंतूंक ना. ज्या 100 वयर जर कोण काम करताले पयलींच्या कायद्यान जाल्यार तांकां काडूंक मेळनासले, तांकां रिट्रेंच करूंक मेळनासले, फॅक्टरी बंद करूंक मेळनासली. पूण हो नवो कायदो तो स्लॅब जो आसा 100 कामगारांचो तो 300 कामगारांचेर व्हेलो. सो आता सेना सारख्या मायनीचे जे जाग्यार 100च्या वयर कामगार आसा
जावं खंयच्याय शिपयार्डान 100च्या वयर कामगार आसा जाल्यार परमिशनाची गरज ना. तुमकां केन्नाय रिट्रेच करूं येता, तुमकां केन्नाय काडूं येता. 2014 हे कायदे कोडिफाय करपाचो म्हणून निर्णय जालो, पूण तो निर्णय केंद्र सरकार हाडच्या पयलीं काही स्टेट गव्हर्नमेंटांनी ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट केले. राजस्थानात तेन्ना वसुंधरा राजे गव्हर्नमेंट असले, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अमेंड केलो. गुजरातान थंय सरकार असले ताणें अमेंड केलो. युपीन केले, मध्य प्रदेशान केले. आणि निमणे जेका म्हणटा लास्ट निमणो एक हे करप, तो निमणो अमेंडमेंट ह्या गोंयच्या सरकारान केले. तुमकां खबर आसा आता 8 वरांच्या जाग्यार 10 वरां करपाक जाय. ओव्हर टायमाची मर्यादा ना, ओव्हर टायमाचो बंधन ना. विकेंडाक अमकेच आवर्स करूंक मेळटाले विकली, तेकाय बंधन ना. FTC आसा, फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट, कोणायकून येवंक येता. फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, सगळ्यांक घातक गोष्ट ह्या सरकारान कितें केल्या जाल्यार फ्लोर लेवल मिनिमम वेज 178 रुपीज केल्या. सो 178 रुपीजांनी म्हणजे 178 रुपयान तुवें तुजें फामील पळोवपाक जाय, तुवें काम करपाक जाय, तुवें तुजो घराबो चलोवपाक जाय. 178 रुपयांनी कोण जिवंक शकता? आयज जर बाजारात गेलो जाल्यार तुका 100 रुपयाचें नुस्तें येना, 500 रुपयांनी वांटो. तुज्या घरान 1 किलो तांदूळ येवचे ना. तुजी भुरगीं आसतली, तूं भुरग्यांक खंयच्यान शिकयतलो? तुका कामाक वचपाक जाय, कामाक 50 रुपयाची तिकेट. खंयच्यान कामगार जगपाचो? हे सरकार अशें आसा की तुका जगपाकूय सोडिना आनी तुका मरपाकूय सोडिना. भावानो, विचार करपाची गरज आसा. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सगळीकडे पसरलेलो आसा. आज उलयतना सुनीतान हांगा सांगलें, what is your form of employment? It is also a contract labor, a sweated contract labor. म्हणजे तुमचं घामाचे अक्षरशः तुमका पिळवणूक करून कामाक लायली. तुमका पगार कितें? मानधन. ताका पगारूय म्हणिनात ते. इट इज अ हॉनरेरियम. बिकॉज पगार जर म्हटलो जाल्यार मिनिमम वेज दिवची पडटा, आणि मिनिमम वेज दिवपाक नाका म्हणून तुमकां मानधन दितात. म्हणून तुम्ही 24 आवर्स काम करतात. तुमकां काही सेक्युरिटी ना. ह्या गोष्टीचो विचार जावपाक जाय. तुमकां ग्रॅच्युटी ना, तुमकां PF ना, तुमकां सोशल सेक्युरिटी कसलीच ना. हेजेर सरकारान निर्णय घेवपाक जाय. आणि आम्ही जर मागता की तुमकां मिनिमम वेज दियात म्हणून, तुमचो पगार वाडयात म्हणून, जाल्यार कांय चूक करिनात. आयज सरकारूच कॉन्ट्रॅक्ट मोठो कॉन्ट्रॅक्टर जाला. एक ह्युमन रिसोर्स सोसायटी म्हणून तयार केल्या, आणि थ्रू दिस सोसायटी सरकार विविध खात्यांनी मॅन पॉवर सप्लाय करता. द बिगेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर इन गोवा इज द गोवा गव्हर्नमेंट इटसेल्फ, and this needs to be condemned. आज फेरीबोटीचेर तुम्ही वचत, गोंयची सुटका जाय म्हणसर फेरीबोटीचे कर्मचारी चलयताले. म्हणून तांकां काडून आयज रिबांदर शेराव रुटाचेर रोरो फेरीबोटी घातल्यात. रोरो फेरीबोटी घातल्या, आमचो कांय ताका विरोध ना. म्हणून रोरो फेरीबोटीचेर भायले कर्मचारी कित्याक? कदंबाच्या इलेक्ट्रिक बसीचेर भायले कंत्राटी कामगार कित्याक? इलेक्ट्रिसिटी लायनीचेर कॉन्ट्रॅक्ट कामगार कित्याक?
PWDन जेन्ना मेन वॉटर सप्लाय करता लोकांक सिवरेजीचे ट्रीटमेंट जाता, हातीन हे भुरगे सिवरेजीन हात घालून काम करता, तांकां कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक? सरकारा कडेन कांय उत्तर ना. आतांच म्हाका एक पत्रकार भाव सांगतालो की ना सरकार सांगता खंय उमादेवी जजमेंट आसा म्हणून आमकां तांकां कॉन्ट्रॅक्ट परमनंट करूंक मेळना. गोंय सरकाराचो अधिवक्ता सांगता म्हणून अशें सांगता म्हाका. उमादेवी जजमेंट केन्नाच डायल्यूट जाले. उमादेवी फाटल्यान कितलीशीच जजमेंट आयल्या की कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक रेग्युलर करा म्हणून, पूण हे सरकार करूंक सोदिना. सरकार लोकांची दिशाभूल करता. आयज कामगारांनी संप करपाक जायना म्हणून एजमा लायला. हो एजमा कित्याक? जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा की प्रत्येक कामगाराक युनियन करपाचो अधिकार आसा, जाल्यार त्या कामगाराक संप करपाचो अधिकार कित्याक ना? आणि हे सरकार त्या संप करपाच्या अधिकाराचेर ह्या सरकारान एजमा लावन तेका स्टॉप करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणून कामगार एजमा लाय नाल्यार तूं आनीक कितें कर. कामगाराक जर पटले की हे कायदे हे सरकार कामगारांच्या विरोधात आसा जाल्यार तूं एजमा लाय नाल्यार कितेंय कर, कामगार रस्त्यार येतले. आनी ती परंपरा जावन आसा. आयज फार्मास्युटिकल कंपनीनी कामगारांक रस्त्यार आसात. युनियन करप, युनियन केलं जाल्यार तांकां भायर मारप, तांकां ट्रान्सफर करप, तांकां डिसमीस करप, तांकां टर्मिनेट करप सर्रास चल्लेले आसा. कितलीशीच युनियनां आसा जी ह्या सरकारान डिरजिस्टर केल्ली आसा. पयर एक युनियन डिरजिस्टर केला. कारण कितें? ड्युअल मेंबरशिप आसा म्हणून युनियन डिरजिस्टर करप हे हिंदुस्थानातलो खंयचोच कायदो सांगिना. पूण गोंयचो लेबर कमिशनरान एक युनियन डिरजिस्टर केले. अरे वा. सो हे जे कायदे आसात, कॉम्रेड सुभाष नायकान उलयतना सांगला की युनियन करपाक मेळपाचें ना, कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग जावपाचें ना, टायमिंग आसचें ना कामाचे, ओव्हर टायम मेळपाचो ना, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट सगळी कडेन पसरतले, परमनंट नोकऱ्यो मेळपाच्यो ना. आणि हे सगळे जर आमी एका विरोध करतले जाल्यार सगळ्यांनी रस्त्यार येवपाक जाय. हांव खूब वाखणटा ह्या अंगणवाडी भुरग्यांक. लिटरली त्यांच्या पोटाक उलोवप पेटला आनी दे आर ऑन द रोड. वी सॅल्यूट यू. पूण असो उलोवप, अशी प्रतिकाराची शक्ती सगळ्या कामगारांमध्ये येवपाक जाय. तेन्नाच गोंयांत 191 पंचायती आहा. 191 तांकां एजमा लागू जाला. पूण दिस टायम सगळ्या पंचायतींनी सरपंचाक, डायरेक्टराक आणि सेक्रेटरी बी लेवलाचेर नोटीसो दिवन तांणी ह्या सगळ्या पंचायतीचें काम बंद केला. आणि ते पणजी आयला ताळी मारून तांकां येवकार दिवया. तांचो अध्यक्ष संतोष नायक रिटायर्ड एम्प्लॉई, रिटायर्ड जाला पूण तरी आसतना रात दीस कामगारां खातीर काम करता. हांव मागता ताका ताणी दोनूच शब्द उलोवचे. आयज देशव्यापी संपाक जे आमचे अखिल गोवा कर्मचारी उपस्थित आसा तिचो कौतुक करचें अशें दिसता की ज्यो अंगणवाडी 100% हांगा उपस्थिती आसा. आनी आमचे पेडणे ते काणकोण आनी 70 ते वास्को द गामा अशे आमचे कामगार येयल्ले आसा. सगळ्या कामगारांक येवकार दिता. आमच्यो मागण्यो इतल्योच आसा की 2017 16 7 पे इशू आमी गव्हर्मेंटाक कळयताले. तेजेर 17 जेन्ना आमचो मिनिस्टर पर्रीकर आयजचो आमच्या हयात ना, तेणी असेंब्लीत पास केलें की 7 पे ऑल गोवा पंचायत वर्कर्स युनियन दिवचे. कित्याक ऑल गोवा पंचायत वर्कर्स युनियन आहा ते इक्वल टू गव्हर्मेंट सर्वंट अशें तेणी तेन्ना हें केल्लें. एमेंडमेंट जालें पूण आयज आमच्या पदरांत ते मेळना. तशेंच आमचे जे कोण स्टाफींग मेळ्ळे आसा
पंचायतीचा वर्कलोड असल्या कारणान स्टार्टिंग कडेन वाडोवपाचो आसलो तो वाडोवना. आमचे रेग्युलरायज करते कामगार ते रेग्युलरायजेशन ना. प्लस आमचे जे पंचायत कर्मचारी पेन्शनाचेर आसा तेंचे ते एक्सपायर जाल्ले आसा तांकां फॅमिली पेन्शन दिवपाची तयारी करिना. ते म्हणटा आमी इक्वल टू गव्हर्मेंट सर्वंट सगळीं कामां आमचे वचून करून घेता. पंचायत ग्रास रुटाचेर काम करता गव्हर्मेंटाक सगळो रिपोर्ट वयता. आयज आमी 191 पंचायत कॉम्युनिटान सांगल्या बरोबर सगळो बंद दवरून सगळे कामगार हांगा आयिल्ले आसा. तेन्ना आनी एक आमकां आसा की आमी आयडेंटिटी कार्ड मागता. खंयच्या ऑफिसान गेल्यार तूं कोण तुजे कडेन कितें आसा असो आमकां प्रश्न करता. पूण आमचे कडेन आयडेंटिटी कार्ड काय ना. आमी ते आधार कार्ड नाल्यार BLO कार्ड दाखयता. आमचे कामगार सगळे काम करता. एग्रीकल्चर सेन्सर आनी कसले सेन्सर इम्प्रूव हे निर्भर भारत स्वच्छ भारत सगळ्यो कामां आमचे कडेन करून येता. पूण पंचायत कामगाराक 7 पे आज पासून लागू केल्लो ना. फाल्यां डिसेंबराचे सोंपलो जानेवारी सोंपलो. आतां गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉयराक 8 पे लागू जाता आनी आमी आसा 6 पेचेर. तेन्ना हांव तुमकां उलो मारता सगळ्यांक हे पंचायत वर्कर्स युनियन तुमी सपोर्ट करचो आनी आमकां आमचो तुमकां सपोर्ट आसतलो. अशें ते देशव्यापी संपाक तुमी फाटीमार दिल्या बरोबर सगळ्यांक कदंबा म्हणटा 2-3 महिन्याचो पगार मेळना. C2 आयटम नॅशनल लेवलाचेर म्हणटात 4 कामगार कायदे भायर मारात. बँक एम्प्लॉईज म्हणटात आमचे जे आसा प्रायव्हेट बँको ज्यो आसात भायल्यो बँको ज्यो आसतात त्यो येतात आनी आमकां खंय तरी काडून भायर उडयल्या. LIC काबार केल्या, पेट्रोलियम काबार केला, रेल्वे काबार केल्या, पोर्ट अँड डॉक काबार केला, एअरपोर्ट काबार केला. या सरकारान आमच्या जे कांय दवरलें ना बाबा. आनी आमी बारीक बारीक डिमांड आसा. आता पंचायत मंडळाचे कार्ड दिवना. लक्षात दवरात आमच्यो भयणी अंगणवाडीच्यो 1 आनी 2,000 रुपया झगडटा. त्या पंचायती कामगारांनी 18-20 वर्सां पयलीं युनियन केलें म्हणून तांकां 5वो 6वो वेतन आयोग लागू जाला, 4थो वेतन आयोग लागू जाला. तुमचे भशेन 3-3.5-4 हजार रुपया पगार घेवन पंचायत कामगार काम करताले. त्या कामगारांनी विसरपाक जायना. एकवट जर आज कितें जाला प्रत्येक जण पॉलिटिकल एंगलाचेर वचून एम्प्लॉयमेंट घेता आनी ताका लागून कामगाराच्या एकवटाचो ऱ्हास जाला. हांव मागता आमचे जे मेन मुद्दे आसात जाका लागून ऑल इंडियाचो हो लाक्षणीक संप जाता तेतूं सगळीं फेडरेशनां सगळीं युनियनां आसात. हांव मागता आमचो AITचो सेक्रेटरी जनरल आमचो नॅशनल AITचो सेक्रेटरी ताणें आयच्या टोटल संपाचेर आपलें उलोवप करचें आनी मागीर आमी आयची जी मिटींग आसा हांव मागता उलयणाऱ्याक जर मुखार लोक आसले उलोवपाक मजा येता. तुम्ही सगळे कॉम्रेड क्रिस्तांवां बरेच मानतात. ते निर्णय म्हणल्यार या देशव्यापी संपा बरोबर आम्ही आसात या संपा बरोबर आम्ही जेन्ना मेळटात या पवित्र आणि चरित्रपूर्वक आझाद मैदानाचेर आज 12 फेब्रुवारी 2026 सकाळच्या वेळार बरेच दीस आम्ही हो निश्चय घेतात की पहिल्या सुवातेर हे जे 4 काळे कायदे आसात ते इमिडिएटली ताबडतोब सरकारान फाटी घेवपाक जाय. आम्ही कामगार वर्ग निश्चय घेता की आम्ही झुजून हे 4 काळे कायदे ते आम्ही तांबडे कायदे करतले, कामगारांच्या हिता खातीर करतले. ह्योय आम्ही निश्चय घेता आणि ठराव घेता. दुसरे म्हणल्यार ताबडतोब सरकारान भारतीय कामगार अधिवेशनाची ताकदीन बसका घेवपाक जाय. इंग्लिशीन म्हणल्यार इमिडिएटली कन्व्हीन द इंडियन लेबर कॉन्फरन्स जांचो मालक कामगार आणि सरकाराचे प्रतिनिधी आसा. तिसरे जो
हाचे डिमांड आहात ठोस. पयलो डिमांड आहा की सगळ्यांक सामाजिक संरक्षण दियात. मनरेगा ऍक्ट परतून लागू करात. जी राम जी जो पळय कायदो काढला तो भायर मारात. जी राम जी आमकां नाका, आमकां जाय महात्मा गांधी रुरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम. त्याच बरोबर मिनिमम पगार म्हयन्याक अकुशल कामगारांक 26,000 आसपाक जाय. खंयी काम करून दी तो अकुशल कामगार अनस्किल्ड लेबरर ताका दिसाक दिसवाडो 1,000 रुपया तर मेळोंक जाय. हाचो अर्थ अंगणवाडी कामगारांक सुद्धा की हेल्पर सुद्धा ताका 26,000 मेळोंकच जाय, मेळोंकच जाय. ताका दुसरो आनी कांय ना. समकुशल 28,600 आणि कुशल कामगाराक 31,500. म्हणल्यार अंगणवाडी कामगारा ताका 31,500 रुपया म्हयन्याक पगार मेळपाक जाय. हे जर करीत जाल्यार कांय तरी आमच्यान सांगपा जाता, खंय तरी आमकां आमच्या हाडाक मास येता म्हणून. भावानो भयणीनो, समान काम समान वेतन आमकां मेळपाक जाय. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. प्रायव्हेटायझेशन बंद करात. आउटसोर्सिंग परमनंट काम जे जाता ते बंद करात. प्रायव्हेटायझेशना बद्दल फुडें सांगता थोडक्यात. विथड्रॉ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट. माझ्या वांगड्यान काँग्रेस सुहास नायकान सुंदर उतरांनी सांगला फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कितें ते बंद करात, भायर मारात, आमकां नाका ते. त्याच बरोबर स्टॉप कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम. कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीचेर आमचे पीडब्ल्यूडी कामगार आहात. कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीचेर R&D काम करतात. तुझ्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम काम करतात. आणि कॉम्रेड राजू मंगेशकरान सांगलेल्या भाशेन या सरकारान एक व्हेहिकल तयार केला, एक वाहन. तातूंत कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम वाडत आहा आणि ताचेर एक आमदार प्रेसिडेंट म्हणून दवरला, चेअरमॅन म्हणून दवरला. ताका पगार सरकार दिता. सेक्रेटरी म्हणून दवरला, ताका पगार सरकार दिता. पीडब्ल्यूडीन आहा. त्या भायर गोवा स्टेट लेबर कितें लेबर सोसायटी म्हणून आहा. हे बंद करपाक जाय. आणि एक दीस आमी या लेबर सोसायटी बंद करपाक आख्खे गोंय बंद करून बंद करपाक आमी वतले. सगळे बंद करात. आणि त्या कर्मचाऱ्यांक आमी उलो मारता, तुमचोय तुम्ही युनियन करा आणि आपल्या अधिकारांक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ताका फायट करा. वी अपील टू द गोवा लेबर सोसायटी, गोवा रिक्रुटमेंट कितें म्हणटा ताका गोवा रिक्रुटमेंट सोसायटी. त्या कामगारां उलो मारता, तुम्ही एकवट करा, तुमचं युनियन करा, आम्ही तुमच्या बरोबर फायट करूया. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क घेऊया. ही आणि त्याच बरोबर गव्हर्नमेंटचा पगार घेऊया. त्याच बरोबर आम्ही म्हणटा स्टॉप डिसइन्व्हेस्टमेंट अँड प्रायव्हेटायझेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. हांगा आमचो बाब विरसी आहा, जो बँकेचो लिडर, एक बरो मोठो वरिष्ठ लिडर, कॉम्रेड उत्तगी, कॉम्रेड सुभाष नायक, हे सगळे मोठे लिडर बँकेचे. त्यांचे बँकिंग प्रायव्हेटायज करपाक ह्यो सरकार दीस आनी रात वावरता. बँक, इन्शुरन्स आणि त्या LIC ते प्रायव्हेटायज करपाक, तांचो 100% हे वाडोवपाक, शेअर वाडोवपाक प्रायव्हेट ताजे वावरता. ते बंद जावपाक जाय. त्याच बरोबर लोकां विरोध इलेक्ट्रिसिटी बिल, शेतकारां विरोध सीड बिल, बियाचे बिल आता पार्लमेंटान घाल्ले आसा. ते शेतकारां विरोध. कित्याक ह्यो नरेंद्र मोदी सरकार, ह्यो डोनाल्ड ट्रम्प आनी इतर त्यांच्या फुडें भितकुरो भियाता, तेजे पांय कडकडटा आणि तो नतमस्तक जाता. ते नतमस्तक जावन तो आमच्या देशाक विकता. स्टॉप सेलिंग इंडिया. स्टॉप सेलिंग द फार्मर्स of our country. Stop selling the working people of our country.
ह्यो आमचो उलो आहा. त्याच बरोबर ते म्हणटा स्टॉप परस्युईंग अँटी फार्मर पॉलिसीज. शेतकऱ्यां विरोध ज्यो पॉलिसी आहा ते बंद करात. तशेंच इम्प्लिमेंट चार्टर डिमांड ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा. संयुक्त किसान मोर्चाचे लिगल गॅरंटी आहा ते मिनिमम सपोर्ट प्राइस मागता. कमीत कमी आमकां रथ आमकां दर मेळपाक जाय. कॉस्ट प्राइस इंटू 2 प्लस 50% ते मागता. तेय आमी म्हणटात तांकां मेळपाक जाय. विड्रॉ ऑल अँटी फार्मर पॉलिसीज. प्रोटेक्ट लँड लायव्हलीहुड्स अँड फूड सिक्युरिटी. त्याच बरोबर आम्ही म्हणटा स्टॉप इन्व्होकेशन एस्मा. त्याच्या विरोध कॉम्रेड सुहास सांगा खूप उलयल्लो आहा. एस्मा आमचो कॉम्रेड खूप उलयलो, निलेश उलयल्लो आहा. ते बंद करात. स्टॉप इन्व्होकेशन ऑफ एस्मा. आणि त्याच बरोबर आमच्या मध्ये बाब अमित पाटकर येयला, काँग्रेसाचो फुडारी आणि पयलो गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजाचो फुडारी कॉम्रेड आमचो कॉम्रेड नागरथ. ताका आमी सगळ्यांक आमी उलो मारता. यात आनी आमकां आमच्या बरोबर बसकेक बसात. आमी ताळयो मारून तांचो योगदान करया. त्याच बरोबर आमकां कोण पळय सपोर्ट करता तो आमचो आमी येसो नो. कोण आमकां हमारा साथ है वो हमारा दोस्त है. चालता हो ना. तर आम्ही म्हणटा 7th मे पंचायत कामगारांक दिया. कॉम्रेड आमचो संतोषान आता सांगलेले आहा विस्तार रुपात आम्ही फुल्ली सपोर्ट करता. पंचायत कामगारांक 7th मे मेळोंक जाय. आणि सगळे डेली वेजेस कामगार, टेम्पररी कामगार पंचायतींनी काम करता त्यांना परमनंट करपाक जाय. अंगणवाडी कामगारांमध्ये रावन कितें सांगू. आमचे बाय आमचे सुनीतान विवरण सारखे व्यवस्थित तुमकां अंगणवाडी कामगारांक परमनंट करात. गव्हर्नमेंट पे स्केल लागू करात. तुमकां मानता ये टीयूसी तुमच्या फाटल्यान आहा. ये टीयूसी आपके साथ है. डरो मत, आगे बढ़ो, लड़ो, हम तुम्हारा साथ है. त्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंतान 2000 रुपया तुमकां दिता म्हणून सांगलेले. केन्ना खंय डिसेंबर ऑक्टोबरान जाल्यार 2000 अंगणवाडी आणि 1000 रुपया म्हणल्यार कितले दिसाक कितले जाता. 30 रुपया. ओके. ते 30 रुपया हेल्परांक दिता म्हणलेले. राजा उदार झाला आणि भोपळा दिला. तो 1000 रुपया आणि 2000 रुपया. आम्ही म्हणता डॉक्टर प्रमोद सावंत होश में आओ. 2000 रुपया हमारा निकालो और हमको दे दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा. काय तुझ्या लगेच 30 रुपयांनी काय मिळाला. तो कसली शीर वय कितें तरी शीर म्हणटा कॉम्रेड. म्हाका इतले पयसून सलमाना दुदी शीर मेळना म्हणटा कॉम्रेड. तर कदंबा कामगारांक 30 आणि 4 महिन्याचे एरियर दियात. आणि रिटायर्ड कामगारांक विसरू नकात. विसरू नको रिटायर्ड कामगाराला. त्यांनाही तुम्ही या एरियर्स दियात. आणि तसेच डिसेंबर 2009 सून तुम्ही आमचो प्रॉव्हिडंट फंड 12% आसलेलो तो 10% हाडलो. आणि सिलींग लायलो 6500 वयर जे आसात पगार तांकां वयर मेळचो ना. ह्यो दुश्ट मॅनेजमेंट. आणि पयरूच तेणी आमी झुजोन ते रेस्टोर केला फ्रॉम एप्रिल 2025. पूण आतां आमी म्हणटा डिसेंबर 2009 सून म्हणल्यार लगभग 15 वर्सां फाटीं
आमचे कितें बंद केल्ले ते आमकां मेळोंक जाय, रिटायर्ड कामगारांक मेळोंक जाय अशें आमी म्हणटा. इलेक्ट्रीक बसी तुम्ही स्वच्छ आणि सारखे त्या भशेन इलेक्ट्रीक बसीचेर भोंवता. भावना भयणीनो, आज इलेक्ट्रीक बस्यो सगळ्यो बंद आहात आणि जे कितें हाडून पळय भाड्याक लावन कितें पळय जाल्यार बसी थोड्यो चलतात तितलेच, नाल्यार सगळे इलेक्ट्रीक कामगार बसीचे कामगार हांगा पणजेचे हांगा येयल्ले आसात. तांकां ताळयो मारून तांचें अभिनंदन करात. आम्ही थंय डिमांड झाला आणि या डिमांडाचेर फायट चालू आहा. थंय या इलेक्ट्रीक बसीच्या मालकाची इतली आपुरबाय आहा सरकाराक की त्यांनी 1 किलोमिटराक गेल्या 2 वर्सांसून 75 रुपया आसलेले, 75 रुपयाचे आता 76 रुपया पर किलोमीटर. त्या 76 रुपयाचे पर किलोमीटर तेणी आता 85 रुपया किलोमीटर केल्यात आणि ते ऑलरेडी लागू झाले जानेवारीसून. जाल्यार इलेक्ट्रीक ड्रायव्हरांक 17 आणि 18 हजार रुपया कित्याक? आयज तूं म्हापसा आणि फोंड्यार आणि पणजे आणि खंयच्याय चिट्यार गेलो जाल्यार 1200 रुपया, कमीच म्हणल्यार 1000 रुपया सगळ्या मानाय मेळना. मेळटा जाल्यार म्हाका सांगा. जाल्यार आमी म्हणटा आमकां कितले? आमकां 17 आणि 18 हजार रुपया पगार. येदी व्हडली बस 2 करोडाची बस चलोवपाक हे सारखे रावंक आहा तुमचे. आणि ताका लागून आमी हांगा सांगूंक सोदता, जरी तर आमचे प्रश्न मिटना जाल्यार इलेक्ट्रीक ड्रायव्हरांनी बेमुदत संप करपाक तयार जाल्यात. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात कितल्योश्यो वेकन्सी फिलअप जावपाक जाय. R&D कामगार गरीबडीच्या कामगाराचे 6वो आणि 7वो वेतनाचेर ओव्हरटायम गेल्या 20 वर्सांसून बंद आहा, ते आमकां मेळपाक जाय. तशेंच PWD कामगारांक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क त्या पदान मेळपाक जाय. जुवारी व शिपेड्याक कितले कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आहा सगळे बंद जावपाक जाय आणि परमनंट जावपाक जाय. तशेंच आमी म्हणटात गोवा डेअरी कामगारांक 7 पे आणि लागू जावपाक जाय आणि तशेंच तांचो DA गेल्या 2 वर्सां त्यांचा DA वाडटा तो तांकां मेळना. आणि हो मॅनेजमेंट एस्मा आणि हे घालून त्याच्या फाटल्यान आपलो प्रोटेक्शन घेता, आसरो घेता. आणि तो मॅनेजमेंट इतलो सारको लाबाड मॅनेजमेंट की तांकां डियरनेस अलावन्स अजूनही दिना. आणि हो सरकार बाब सुभाष शिरोडकर ताणे आमकां 3-4 महिने झाले मिटिंग आपयता म्हणून. एक मिटिंग घेतली मागीर तो गोल नाच. जाल्यार आमी ह्या सरकाराक शिटकावणी दिता, गोवा डेअरी कामगारांचे प्रश्न ताबडतोब मिटपाक जाय आणि तांकां 7 पे आणि ताचे DA आणि इंटर डिमांड इमिडिएटली पास जावपाक जाय. तशेंच संजीवनी साखर कारखाना बंद घाला सरकारान, आमी घालूंक ना. आमी थंय संप करूंक ना. सरकारान बंद केला. आता गोंयच्या शेतकारांक इतलो मोठो फटको पडला. त्याच्या बरोबर संजीवनी सुमार 2200 कामगार आहात. त्या 200 कामगारांचो फुडार आयज वयर सकलो जाला. ताका लागून आमी उलो मारता ताबडतोब संजीवनी शुगर फॅक्टरीच्या कामगारांक आणि त्याच बरोबर शेतकऱ्यांक त्यांचा प्रश्न मिटवपाक ताबडतोब तुम्ही संजीवनी साखर कारखाना चालू करात, त्याचे प्रॉब्लेम मिटयात. तसेच पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम स्वस्त आणि स्वच्छ धान्य आमकां मेळपाक जाय, ह्यो आमचो डिमांड आहा. आणि त्याच बरोबर ह्यो गव्हर्नमेंट इतलो सारको नालायक उपयोग नासलेलो
की कांय लोकांक एक्सटेन्शन दिता रिटायर जाल्ली मोडी त्या मोडयांक जिंदा लाश तांकां एक्सटेन्शन दिता कित्याक गोंयांत आमचे लक्कल आसलेले ना गोंयकार अक्कल शुन्य दिस इज एन इन्सल्ट टू द इंटेलेक्ट ऑफ द गोवन्स जे रिटायर जाल्यात फाटाचेर तांकां रिटायर करून घरा धाडात तांकां एक्सटेन्शन दिवपाक जायना सगळ्यांक मानता हांगा आयज कामगार आहात कांय कंपनीचे कांय प्रायव्हेट आनी कांय पब्लीक सेक्टर ताचें नांव म्हणल्यार गोवा अँटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल्स त्या कंपनीन 3.5 म्हयने जाल्यार पगार दिवना कॅन यू इमॅजिन कॅन यू अंडरस्टँड कॅन यू एप्रिशिएट कॅन यू वंडर की 3.5 म्हयने जाले पगार दिवना आयज गव्हर्नमेंट खात्यांनी एक दीस पगार लेट जालो खंयच्याय कामगाराचो जाल्यार तो पेन डावन करता आनी काम करिना सारकें न्ही कॉम्रेड तूं लिडर आमचो गव्हर्नमेंट कर्मचाऱ्यांचो जाल्यार तुमकां खबर आहा जाल्यार हांगा 3.5 म्हयने जाले तुजे कांय कंपनी आहात गोवा थर्मोस्टॅटिक म्हणून थंय पगार दिवना सो काम लेट जाता प्रत्येक म्हयन्याक लेट 20 तारीख 25 तारीख अशें करून कामगार त्रास काडटात म्हणून काडटात आनी ताका लागून ह्या अधिवेशनात ह्या आमच्या मोर्चान आमी तांकां सपोर्ट करता आनी सगळे गोंयच्या कोणच्या कोपऱ्यांतल्यान येयल्ल्या कामगारांक आमी सलाम मारतात आमी तांचे वंदन करतात तांची वाखाणटात कित्याक सांग्या वयल्यान येयल्या गोवा बॉटलिंग सकाळी फुडें गोवा बॉटलिंगाचे लिडर आनी कामगार सगळे मेळून येयल्यात खंयसून मुर्मुगांव बंदरासून येयल्यात पेडणेसून येयल्यात पेडणेच्या पंटासून ह्या सगळ्या कामगारांक हांव ह्या पब्लीक मिटिंगेक वेग मारून तांकां सांगता आमी तुमच्या बरोबर आहा आमच्या आंगणवाडी भयणांक हांव नमस्कार करता नमस्तक जाता आनी तांकां सांगता वेल डन तुमचो एक वड असोच दाखयात तुमचो एक वड असोच दवरात तुमच्या युनियनाचेर विश्वास दवरात तुमचे प्रश्न मिटतले तुम्ही गव्हर्नमेंट सर्वंट जावप लागली जाल्यार तुम्ही विश्वास दवरलो जाल्यार ठामपणान फायट करात तुमचो फुडार तुम्ही मांडा द्रौपदी मुर्मू इंडियन जो लेबर मिनिस्टर सगळे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा गव्हर्नर सगळ्याक आमी धाडटात तुमची परवानगी आहा जाल्यार आसा हात उखलून सांगात हात उखलून सांगात लेट युअर हँड्स बी 1-2 मिनिटां हात वयर दवरात 2 मिनिटां हात वयर दवरात डू यू एग्री लाल बावटा लाल बावटा लाल बावटा हांव तुमकां एक लास्ट हांव सांगूंक सोदता 2027 इलेक्शन येता 2027 निवडणुको जातल्यो तेन्ना आमी दोळ्यांत तेल घालून आमी राखया आनी रावया जे आमचे प्रश्न मिटयता तांकांच आमचो वोट जे आमच्या कामगारांचे आम्ही या बीजेपीचे जे पळय लोक आहात भ्रष्ट भ्रष्ट म्हणलं ते नाव सुद्धा तयार करताय भ्रष्ट सारखे भ्रष्ट बरबाद हे लोकांक भायर मारपाची गरज आहा आणि आयज हांव सांगता की कितेंय जावं वॉट एव्हर इट टेक्स वी विल फायट द बीजेपीक फायट दितले आणि या बीजेपीक आम्ही जाग्यार हाडटले देशवायड ऑल ओव्हर इंडिया आम्ही उलो मारता आणि गोंयाक उलो मारता आहात तुम्ही आमच्या बरोबर आर यू विथ अस इतलें सांगून तुमकां या पुराय देशभर सगळे सेंट्रल युनियन जितले ट्रेड आसा तांचो जो आज
भारत बंद जो नारो दिल्लो ताका गोंय राज्यान सगळे विविध भागांतल्यान आयिल्ले सगळे युनियन रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण हांकां सगळ्यांक येवकार म्हजो नमस्कार. माचयेर आशिल्ले आमचे सगळे लिडर बाब क्रिस्तोफर फोन्सेका आसतलो, राजू मंगेशकर, आमचे बाब प्रसन्न उटगी, नरेश गांवकर, सुहास नायक आणि इतर सगळे लिडर. आणि तुम्ही सगळे गोंयच्यान आयिल्ले, गोंय घडोवपाक तुमचो वांटो आशिल्ले सगळे गोंयचे वर्करांक म्हजो सलाम. म्हाका दिसता आयचो हो स्ट्रायक फक्त प्रोटेस्ट न्ही, पूण ज्या पद्दतीन हे सरकार आमच्या देशाची इकॉनॉमी खंयच्या डायरेक्शनान वता ताजो म्हाका दिसता हे उक्ते करपाक आज तुमी हांगा सगळे एकठांय जाल्ले आसा. देशान 29 लेबर कायदे जे आशिल्ले ते मर्ज करून केंद्र सरकार आज 4 नवे कायदे हाडपाक सोदता. सगळे लिडर ह्या कायद्याचे महत्व, हे कायदे जर तर मर्ज जाले, 29 कायदे जर तर गेले जाल्यार तुमचे हक्क कशे वतले हे तुमच्या मुखार दवरला. हांव चड उलयना, पूण ह्या कायद्याचो डिसएडवांटेज आनी तुमकां धोको कितें जातलो हे मातशें तुमच्या मुखार दवरता. हे कायदे जर तर आयले जाल्यार पयले म्हणल्यार जी थ्रेशोल्ड आसा गव्हर्नमेंट अप्रुवल ले ऑफ करपाची ती 100 वयल्यान 300 कामदाराचेर ताणी व्हेल्ली आसा. म्हणल्यार हाज्या वयल्यान लार्ज स्केल रिट्रेंचमेंट हे विदाउट स्क्रुटनीच्या विदाउट जातले. दुसरे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट जो आसा तो आनी एक्सपांड केल्लो आसा. ताज्या वयल्यान इन्स्टिट्युशनायझेशन ऑफ हायर एंड फायर प्रॅक्टीस ही लागू जातली. आज वायट दिसता आमकां गोंयकार म्हणून, कित्याक गोंय म्हणटा ते आज नंबर 1 जाला इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट. जे ह्या देशातलो प्रधानमंत्री ज्याने नीती आयोग स्थापना केली आणि त्या नीती आयोगाचो जो चेअरमॅन आसा तो नीती आयोगाचो रिपोर्ट सांगता की गोंयान 9.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा, ज्या भारत देशान सगळ्यान हायेस्ट आसा. आज गोंयचे इन्फ्लेशन 4.77%चेर वाडटा आणि इट इज अमॉंग द टॉप 3 स्टेट्स देशभरात. आज हे कायदे जर तर आयले जाल्यार म्हाका दिसता जो ह्या देशान जे PSU आशिल्ले, जेन्ना पयले सरकार जेन्ना इंडिपेंडंट जाले, जेन्ना पंडित जवाहरलाल नेरून जेन्ना देश घडोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना देशाचे बजेट फक्त 500 करोड रुपये आशिल्ले. ह्या देशान एक सुई सुद्धा तयार जायनाशिल्ली, पूण तांणी पब्लीक सेक्टर युनिट्स उबारले आणि तातूंतल्यान लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट ह्या देशान जनरेट जालो. गेल्ली 70 वर्सां ह्या पब्लीक इन्व्हेस्टमेंटांतल्यान ह्या देशान प्रत्येक मनशाक रोजगार मेळ्ळो. पूण गेल्ली 12 वर्सां आमी पळयता की ह्या नरेंद्र मोदीचो सरकार सिस्टमॅटिकली हे PSUs जे आसात ते तो विकत आसा. आता हे PSU जर तर विकले जाल्यार जातलें कितें? PSU म्हणटा ते फक्त कंपनीनी, दे वर द इन्स्ट्रुमेंट्स विच बिल्ड दिस नेशन. आणि हे जर तर विकले जाल्यार पब्लीक सेक्टरान जे लोक कामाक आशिल्ले ते परत प्रायवेटायझेशन जातले. आणि जो तुमचो हक्क आसा ह्या पब्लीक सेक्टराच्या माध्यमांतल्यान सोशल जस्टीस थ्रू रिजर्वेशन मेळटाले, रिजनल इकॉनॉमिक बॅलन्स मेळटालो आणि पब्लीक अकाउंटेबिलिटी आशिल्ल्यो इन सर्टन क्रिटिकल सेक्टर्स. पूण प्रायवेटायझेशन जर जाले जाल्यार डाउनसाइज जातले, आउटसोर्सिंग जातले आणि कॉन्ट्रॅक्च्युअलिझम जातले आणि तुमकां हायर एंड फायर पॉलिसी यूज जातली. आज आमी
सदांच सांगता की आमचो संविधान धोक्यान आसा. संविधान धोक्यान आसा हाचो अर्थ कितें की या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचो जो अधिकार आसा तो त्या संविधानान बरयल्लो आसा. पूण आमी सिस्टमॅटिकली पळयता गेली 12 वर्सां या नरेंद्र मोदीचो सरकार नवे नवे कायदे हाडटा आनी संविधानान दिल्लो हक तुमच्या कडल्यान काडपाचो प्रयत्न करता. गेल्ल्या पार्लमेंट जे चालू आसा तातूंत आमी पयले ह्या सरकारान क्रिस्टोफर फॉन्सेकान उल्लेख केलो की मनरेगा नवो कायदो हाडून परत तुमचे जे अधिकार आशिल्ले तेजो डायल्यूट करपाचो प्रयत्न चल्ला. जी राम वी राम हो नवो कायदो हाडून ते मनरेगा डायल्यूट करपाचो प्रयत्न हे सरकार करता. म्हाका दिसता हे असले कायदे जे सरकार हाडटा हे फक्त या देशाच्या नागरिकाचेर अन्याय करपाक तांचो जो अधिकार आसा तो काडपाचो प्रयत्न हे सरकार करता. एक म्हाका बरें दिसलें की आज बँक असोसिएशन एम्प्लॉई हांगा दिसतात, ड्रायव्हर असोसिएशनाचे एम्प्लॉई दिसतात, हॉटेल इंडस्ट्रीतले दिसतात, थंय वरुण बेवरेजीस म्हाका दिसता ते काणकोणच्यान आयिल्ले. सो आज प्रत्येक गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान आयिल्ले वर्कर्स आनी फार्मर हांगा दिसून येतात. आतां फार्मराचेर जर उलयतलो जाल्यार जे नवे US ट्रेड डील जे ह्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान पार्लमेंट चालू आसतना क्लोज डोरान जे केले ते जर तर जाले जाल्यार हाचे डिसएडवांटेज ह्या देशाच्या फार्मराची कितें हे म्हाका दिसता आमी समजून घेवपाक जाय. जे नरेंद्र मोदीन US इंडिया ट्रेड फ्रेमवर्क जो सायन केला जातून टॅरिफ रिडक्शन आसा ऑन सर्टन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लायक सोयाबीन, DDGS फीड कंपोनंट. हाच्या वयल्यान परिणाम कितें जातलो? जेन्ना हाचो अनाउन्समेंट जालो तेन्ना आमी पळयलें की डोमेस्टीक सोयाबीन प्रायसीस ज्यो आसात त्यो 10% पडल्यो. कोण मोको जो आसा ताचे प्रायसीस 4% पडले. या ट्रेड फ्रेमाच्या अंतर्गत $500 बिलियन परचेज कमिटमेंट भारत देशान दिल्लो आसा. आणि हे जर तर लागू जाले जाल्यार ह्या देशातलो जो फार्मर आसा, जो सोयाबीन रोयता, जो कॉर्न रोयता, त्या फार्मराक आपली शेती बंद करून म्हाका दिसता आत्महत्या दिवची पडटली. अशी परिस्थिती ह्या केंद्र सरकारान हाडला. आज या नॅशनल स्ट्रायकाक जे देशातले सगळे युनियन ट्रेडांनी जो उलो मारिल्लो, आता काँग्रेस पार्टीचो तेको हो आमी जाहीरपणे ओपन केल्लो. काँग्रेस पार्टी म्हणटा की सदांच की हो पक्ष पयली एक गोष्ट आमी समजून घेवपाक जाय, ही कितें पॉलिटिकल पार्टी न्ही. या भारत देशाक स्वतंत्र करपाक चळवळींतल्यान तयार जाल्लो हो पक्ष, सामान्य लोकांक मुखार घेवन वचपी हो पक्ष. आणि जेन्ना सामान्य लोकांचेर जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना काँग्रेस पक्ष हो सदांच मुखार आसता. मनरेगाचो विशय काढलो काँग्रेस पक्षान, पार्लमेंटान प्रोटेस्ट केलो काँग्रेस पक्षान. सो आज हांव तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिता की 2027 क्रिस्टोफर फॉन्सेका ताणें सगळे गोंयकारांक उलो मारला की तुमी 2027 विचार करचो पडटलो. जर नीज गोंयकार, गोंयची आयडेंटिटी आणि हो देश जर तर आमी वाचयतलो जाल्यार एक बरें सरकार हाडपाची गरज आसा. कोणाक मतां मारपाची ती हांव सांगना, तुमी बरे हुशार आसा आनी या करप. ताणें परत परत भ्रश्ट म्हणलें. BJP हाचे फूल फॉर्म कितें? भ्रष्ट जुमला पार्टी. म्हळ्यार ती सगळ्यांक करप. जुमला म्हणल्यार फक्त वोटिंगाची आश्वासनां आणि पक्ष जो लोकांक घेऊन ह्या देशाक डुबयतलो असलो हो पक्ष. परत एकदा तुम्ही हांगा काना कोपऱ्यांतल्यान गोंयच्यान रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण आयले. तुमकां सगळ्यांक तुमच्या डिमांडाक आमचो तेंको आसा. देव बरें करूं. जय हिंद.